नॅशनल गेम्साच्या समारोप सुवाळ्याक येता उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणटा खेळा मंत्री गोविंद शुक्रारा आनीक 10 पदकां गोंयाक आता मेरेन 44। सीझेडएमपी प्लान 2019च्या अधिसुचोवणेक धरून लोकांक जाय तसोच विरोध करतल्यांनी जाय जाल्यार कोर्टान वचचे पर्यावरण मंत्र्यांचे आव्हान। कोलवा दर्यांत 15 वर्सांचो भुरगो बुडलो। 3 फ्रेंडांबरोबर गेल्लो न्हावंक नुस्तेमारांनी जाळे घालून भायर काडपाक केल्लो यत्न फेल। रालोय कुडतरे घरार फायरिंगेच्या प्रकरणात धरिल्ल्या नितीन वेर्णेकाराक 3 दीस पुलीस कस्टडी। खुनाचो यत्न म्हण गुन्यांव बरोबरचे 2 फरारी पुलीस सोदतात। गोंयांत ईडीएम सनबर्नाक सुप्रीम कोर्टाचो कांय अटींचेर बावटो। सनबर्नाक कोमुनदादीचे जमनीचे भाडे उणे करपी सरकाराचो निर्णय रद्द करपाचो हायकोर्टाचो निवाडो स्थगीत। म्हापसा दत्तवाडी सेल्फ एक्सिडेंट कुचेलेचो 30 वर्सांचो तरणाटो मेहबूब खान पठाण सोंपलो। रातचो घरा वतना अपघात। फेरी दरवाड फाटी घेतल्यार फेरी अपग्रेड जावच्यो ना मंत्र्यांचेर रजाव। खाते फेरी सेवेचेर वर्साक मोडटा 44 कोटी येणावळ 70 लाख। आताचे टिकेटिंग वेवस्थेत येणावळ लिकेज। दर्यादेगावेले टुरिझमांतले तोतये दूधसागरारय पावले। दूधसागरार ट्युरिस्टांक ऑनलायन लुटतात। टुरिझमाक घातक दूधसागर टूर ऑपरेटरांची शिटकावणी तपासतले बुकिंग आयडी। पेडणे मतदारसंघ एससीक राखीव नाका रोटेशनान दियात। धारगळ पंचायतीचो थाराव सरपंच थळावे म्हणटा आमदार थळावोच जाय। आरक्षणाक लागून आमदार भायले। खांडेपारा एमआयबीके हायस्कुलांत रातयां 2,80,000ची चोरी। 10वेच्या भुरग्यांची एग्जाम फी एकठांय केल्ली ती वेली। वतना सीसीटीव्हीचो डीव्हीआरय व्हेलो। आनी सेंट्रल लायब्ररीतली एसी जाग्यार घालूंक 2 सप्तकांत वर्क ऑर्डर। पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा हायकोर्टान दखल घेतल्या म्हण न्हय प्रक्रिया खंय आदी सावनूच सुरू आशिल्ली।